शुक्रारा शीतल दत्तप्रसाद नायकान बालभवनाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतलो। या वेळार बालभवनाच्यो आदल्यो अध्यक्ष कुंदा चोडणकार, एडीसीचो अध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार आणि हेर मानेस्तान शीतल नायकाक परबो भेटयल्यो। आरडीएक्स गोवा खातीर परवरेच्यान चीफ रिपोर्टर केंचिल रॉड्रिगीस। हांवें बालभवनाचे अध्यक्ष म्हणून चार्ज घेतला आणि खूब बरें दिसता की कुंदा ताई कडल्यान हो चार्ज घेवपाक मेळ्ळा म्हाका। कुंदा ताई सदांच म्हाका अशी महिला मोर्चाचें काम करता आसतना सदांच गायड करताली आणि तिच्या फाटबळाचेर आमी तालिगांव महिला मोर्चा इतलो फुडें व्हरपाक शकली। तशीच आता ती म्हाका बालभवनांनी बीन गायड करतली। कुंदा ताईच्या देखरेखीक सकल अशें म्हणटा तशें काम करतले आणि तिणें जे प्रोजेक्ट्स बी सुरू केल्ले तेय बी आमी कंप्लीट करतली। आणि मनोहरबाईन चे आमकां सपोर्ट आसा, सगळो म्हणजे सरकाराचोय सपोर्ट आसा। बालभवन हे भुरग्यांचे एक्स्ट्रा को करिक्युलर एक्टिविटीज ज्यो आसात त्यो भुरग्यांक बरे तरेन येवपाक जाय ह्या खातीर हे बालभवन आसा आणि भुरग्यांचे अशीच फुडें बरी उदरगत जावची, को करिक्युलर एक्टिविटीजान भुरगीं फुडें वचची ह्या खातीर आमचो सदांच प्रयत्न आसतलो। जो चार्ज घेतला सो कितें कितें फोर्सीस आसात त्योय बी पळोवपाक वतले, नवें कितें हाडपाक जाता हेंय फुडें वतलें आणि भुरग्यांक गोंयच्या भुरग्यां खातीर एक बरें जें पळय को करिक्युलर एक्टिविटीजां खातीर म्हणजे आनी कितें शिक्षण आसाच, पूण शिक्षणाच्या बरोबर हे पळय ज्यो नवे भुरग्यांचे छंद असतात, हॉबी असतात ते डेव्हलप करपा खातीर बरे प्रयत्न जातले आणि सरकाराचे आमकां सपोर्ट आसतलो बरो। इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळ्या केंद्रांचेरय बी आमी वतली, पळयतली इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा आनी ताजो सारको रिपोर्ट करून आमी सरकाराक जे जाग्यार सामके साद्या हातून आसा थंय कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर नवें करपाक जाय सगळें करतली। बालभवनाचो चार्ज घेतलेलो तेन्ना 35 केंद्र आसलेली ओवरऑल बालभवनान। नाव इट हॅज कम टू 51। आयज 51 केंद्रां जाल्ली आसात आणि हांवें खुबसो प्रयत्न केला। म्हणजे कशें आसा की बालभवनाक 30 वर्सां जाली। जे बालभवन 1986 सुरू जाल्ले गोंयांत एका 30 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आसात आणि जितले म्हाका दिसता की बालभवन कितें हे गोंयचे जनतेक केन्ना कळत नसले ते गेल्या 5 वर्सांक खुबशा लोकांक कळयले आसा की वॉट इज बालभवन, बालभवनान कितें एक्टिविटीज चलता। आणि म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की बालभवना खातीर इतल्यो मागण्यो आसात की म्हाका दिसता कमिटी वेटिंग लिस्टाचेर 15 बालभवनां आसात आणि आमी गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी ती प्रपोजल धाडलेली आसात की वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांतून वेगळ्या वेगळ्या भागांनी जी केंद्रां मागलेली आसा हेजी प्रपोजल आमी गव्हर्मेंटाक धाडलेली आसात। बिकॉज कशें आसा की बालभवन हे अंडर एड्युकेशन येता आणि एड्युकेशनाचे मिनिस्टर आमचे ऑनरेबल CM आसल्या कारणान ह्यान पयलीं आमकां तेंच्यांनी अप्रुवल दिल्ले काही केंद्रा खातीर आणि ह्यान फुडें काही केंद्राची गरज आसा। जशें की आमी म्हणटा की बालभवन पणजे आसात तशेंच बालभवन गांवच्या वाठारांनी जावपाक जाय, गांवांत हेची चड गरज आसा बालभवनाची।